काल म्हापसा मार्केटान एक बारीकसो इन्सिडंट जाल्लो आसा। एक तो म्हापसाचो शॉपकीपर गाडी पे पार्किंग लायली म्हापसा मार्केटान आनी जो पे पार्किंग वालो आसा तो तेज्या कडेन गेलो आनी पार्किंगवाल्याच्यान शॉपकिपराचे तोंडार तोंड जालें आनी रागाच्या हेतून जो शॉपकीपर आहा शॉपकीपरवालो तेणें त्या पार्किंगवाल्याक कानार मारिल्लें आसा आनी ताका नाका नाकाची उतरां सवयल्लीं आसा, गाडयो बी घातल्या अशी आमकां म्हायती मेळटा। आनी तशीच तेणें जो पे पार्किंगवालो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेणें म्हापसा पुलीस स्टेशनान रिसर कंप्लेंट दिल्ली आसा आनी आमी जो शॉपकीपरवालो आसा ताका कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो आनी तेणें ह्या हेजेर बायट दिवपाक नकार दिल्लो आसा। रवि सिंह। क्या हुआ था? कल क्या पार्किंग के वजह से इधर जाम हुआ, इसके वजह से सर मैंने बोला सर 2 मिनट रुकिए, गाड़ी निकलने दीजिए, इसके बाद आप गाड़ी लगा। क्या डेट सीधे बौड़ी मारने लगे, माँ बहन सब कुछ बोले और रोज़ दादागिरी कर लेते हैं। दादागिरी करने के बाद फिर औकात दिखाते हैं, फिर इधर पीछे जिस भी चल रहा है खन के टुकवा देंगे, ऐसा बोला। और फिर इसके बाद मारने के लिए हुआ। आपको मारा? हाँ। कहाँ पे मारा? सर इधर। हाँ। बाद में इसके बाद पुलिस कंप्लेंट किया। काल एक मॅटर झालो आमच्या पे पार्किंगवाल्याक अलंकार ज्वेलर्स नागवेकर असा तो त्यांनी मारलेल्या टॉपिक कितें जालो त्यांनी तांकां सांगले सर पार्किंगान आयलो तो तांकां रिक्वेस्ट केली सर तुम्ही 2 मिनिट राव हांव तुका सांगले बरें पार्किंग दिता, त्याने आयकूंक ना, सरळ ताका मारलेल्या आनी दिले आमकां तो दादागिरी दाखयता आनी तेजी बायल बी आमकां दादागिरी दाखयता आमचो मारपाक केलेले हांगासर आनी आमी ती म्युन्सिपालिटी कंप्लेंट दिलेली आनी रिटर्न पोलीस स्टेशन बी कंप्लेंट दिलेल्या आनी त्याच्यावरती आम्ही FIR दाखल केलेला। स्टुडंटां खातीर सौरव शिरोडकार।